नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पर बामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। लोकसभेतल्या 142 खासदारांच्या निलंबना आड गोंय काँग्रेसीचे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन। भाजपाची देशात हुकुमशाय सुरू आशिल्ल्याचो सगळ्यांचोच आरोप। बेरेस्तारा जाली मंत्रिमंडळाची बसका, बसकेत 3 म्हत्वाचे निर्णय। गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 फेब्रुवारी सावन जातले सुरू। अधिवेशनात 2024 ते 2025 वर्साचो अर्थसंकल्प जातलो सादर। मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती। गोंयकारांनी पयशाच्या हावेसान ड्रग्साच्या नादाक लागचे न्हय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें आवाहन। मुख्यमंत्र्याच्या शिटकावणे उपरांत पुलीस एक्शन मोडात। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मामलेदार आनी पुलिसांनी बेकायदेशीर कालांगूटच्या बेकायदेशीर नायट क्लबांचेर घातली धाड। चोवीस वरां भितून आलेक्स पडतलो। सनबर्न म्युझिक पर्यटन खात्याच्या परवानगीचेर चलतली, सांगता आलेक्स सिक्वेरा। आणि आता खबरो विस्तारात। लोकसभेतल्या 142 खासदारांच्या निलंबना आड गोंय काँग्रेसीन आझाद मैदानाचेर धरणे धरले। ह्या धरण्यात काँग्रेसी वांगडा इंडिया आघाडीतले आम आदमी पक्षा सयत राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गट, तृणमूल काँग्रेस वांटेकार जाल्ले। भाजपाची देशात हुकुमशाही सुरू आशिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार सगळ्यांनीच केलो। आमचे जे मोस्ट सिनियर MLA आशिल्ले बाब प्रताप सिंग राणे, I believe that he has also given a statement that you cannot silence the voices of the opposition. ही हत्या जाल्या, ही हुकुमशाही, ही दादागिरी आमकां विधानसभेंतूय दिसता। कित्याक जेन्ना हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन आज जोड जोड 1 वर्स जालें, कांयच डिसिजन स्पीकर दिना on the disqualification petition of the 8 defectors, and it has been seen ye je approach jo speakeracho in the states ruled in the BJP, their approach of this dictatorship, they are acting at the behest of their party leadership in Delhi. So we condemn this sabheche hanka suspend kele, आणि सस्पेंड करपाचे कारण कितें की ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी जी जाली पार्लमेंटान, जे बाब विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगले की तांच्याच एका खासदारान जे पासीस दिल्ले, तो मनीस भितर आयलो, गॅलरींतल्यान उडी मारली आणि थंय एक हॉस्टेज अशें सिच्युएशन तयार जालें। सो ताजेर सगळ्या खासदारांनी सांगले की होम मिनिस्टर आणि प्रधानमंत्र्यान ताजेर उलोवचें, पूण हे दोगूय जाण पार्लमेंटान उलयले ना। उलटे जालें कितें की जे खासदारांनी जे डिमांड केलो की तांणी उलोवचें तांकांच सस्पेंड करून उडयले। सो खंय तरी आज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल्ल्या, खंय तरी आज लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला। एकूच हांव ह्या सरकाराक चेतावणी दिवपाक सोदतां की तुमी कितलेय जरी प्रयत्न केले, लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केले, खासदारांक सस्पेंड केले, आमचे लीडर श्री राहुल गांधीन जेन्ना अडानीचो जेन्ना इशू काडिल्लो, मोदानीचे जेन्ना रिलेशन विचारिल्ले तेन्ना इल्लीगल पद्दतीन 24 तासां भितर ताका खासदार म्हणून तांणी काडून उडयल्लो, पूण परत ताका कोर्टान रिस्टेट केलो। सो आज हे माहोल राज्यान तशेंच देशान म्हाका दिसता लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न जावन आसा। ज्या एमपीनी गाळी मारल्यो, एका विशिष्ट धर्माच्या मनशाक वेगवेगळ्या तरेन कितें कितें द्वेषून म्हळें, त्या मनशाक सस्पेंड करना, पण प्रत्येक जो ओपोजिशन लिडर्स आसा, जे ओपोजिशन MPs आसा, तांकां पार्लमेंटांतल्यान सस्पेंड करता फक्त प्रश्न विचारता म्हणून। ब्रीच जाली, सेक्युरिटी ब्रीच जाली, 5
फोल्ड सेक्युरिटी आसा भितर सरपाक पार्लमेंटान. अशा वेळार ते फ्लॅर पावले कशे भितर हाजेर अमित शाह कांय उलयना, हाजेर भारतीय जनता पार्टी कांय उलयना. पण जेन्ना प्रश्न केलो गेलो ह्या विशयाचेर की हाजेर भाश्य जावचें कित्याक जालें, ही सेक्युरिटी, इज इट नॉट सेक्युरिटी ऑफ प्रायम मिनिस्टर, इज इट नॉट सेक्युरिटी ऑफ देअर कॅबिनेट मिनिस्टर, इट इज सेक्युरिटी ऑफ आवर नेशन्स प्रायड. इट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन. सेक्युरिटी जी ब्रीच जाली that put India to shame. The biggest temple of democracy was under threat. अशा वेळार जर प्रश्न विचारूंक गेले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक लज कित्याक दिसता, भारतीय जनता पार्टी एमपींक भायर कित्याक काडटा, हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आनी तातूंतल्यान एक गोश्ट आमकां दिसून येता की कितें तरी वेगळें करपाचें आसता आनी इलेक्शन लागीं पावल्या उपरांत कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करपाचें आसता. म्हणून काय ही कॉन्ट्रोवर्सी तांणी स्वताहून क्रिएट केली हें दिसून येता. तेन्ना आमचोय भारतीय जनता पार्टीक प्रश्न आसा. From India Alliance, you are fearing us. You are fearing every opposition leader. You are fearing that you are losing grounds in 2024, and that is why you are doing this, just to put a scare among all the India Alliance. Nothing is going to happen. We are here together. We are going to be together, and we are going to be together for future of India, and that is why we have named ourselves India. Jai Hind. बेरेस्तारा मंत्रिमंडळाची महत्वाची बसका जाली. या बसकेत 3 महत्वाचे निर्णय झाले. DDSV भलायकी कार्ड धारकां खातीर आभा कार्डाची नोंदणी सक्तीची आसा. अ आणि ब वर्गातल्या नोकर भरती खातीर कोंकणीचे गिन्यान सक्तीचें आसा. आणि मुख्यमंत्री सरळ उद्योग सहाय्य येवजणेक मान्यताय दिला. हे निर्णय बसके वेळार जाले. Agenda item is Ayushman Bharat Health Account in the ABHA mandate. DDSS वयली जितली सगळी कार्ड आशिल्ली त्या सगळ्यांना ABHA mandate कंपल्सरी दिवपाचो थारायला. तातूंतल्यान एक गजाल निश्चित जातली की आमी ABHA कार्ड सगळ्या जणांनी घेतल्या कारणान तांकां कंपल्सरी जो ABHA नंबर मेळपाक जाय. तो DDSS कार्डाक ABHA नंबर मेळटलो. Regarding making the knowledge of Konkani the essential qualification for Group A and B post except for the post of the professional college and the post of the consultant in the Directorate of the Health Services. कोंकणीन परत एकदा नॉलेज ही कंपल्सरी केल्या आमी. फक्त हेल्थ सर्विसेसांतले कन्सल्टंट हांकां ना आनी प्रोफेशनल कॉलेजींतले पोस्ट ऑफ इन प्रोफेशनल कॉलेज फक्त हे दोन जर सोडले बाकी सगळे कडेन कंपल्सरी केल्ली आसा. ए आनी बी ना पयलीं हांकां कोंकणी कंपल्सरी नासली, ताज्या वेळार मेळनासलें म्हणून कोंकणी येयना सुद्दां जाल्यार तांकां आमी अपॉयंट करता. प्रोफेशनल कॉलेजीस फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट कॉलेज आसतली किंवा इंजिनियरिंग कॉलेज आसतली. हे प्रोफेशन आमकां अजुनूय मेळना. मुख्यमंत्री सरळ उद्योग सहाय्य योजना ही आमी फाटल्या आमच्या बजेटरी प्रॉमिस आशिल्लें की आमी मायक्रो अँड स्मॉल ह्या सगळ्या जाणांक आमी इंटरेस्ट सबसिडी दिवपाची थारायली. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 फेब्रुवारी सावन सुरू जातले. पहिल्या दिसा राज्यपालांचे अभिभाषण जातले. ह्याच अधिवेशनात 2024 ते 2025 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर जातलो. अधिवेशनाचो कालावधी अजून निश्चित जावपाचो आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ही माहिती दिली. अधिवेशनाचे समन्स जारी करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. अधिवेशनाचो कालावधी कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेन थारतलो. मुख्यमंत्र्याची माहिती. Summoning of assembly, legislative assembly from the 2nd of February. 2nd February to ती मागीर BAC मिटिंगेंतल्यान थारता. बजेट बजेट म्हणटलो. गव्हर्नर एड्रेस जातलो. बजेट म्हणटलो. आता ती BAC करतली. दर वर्सा डिसेंबर आणि जानेवारीन शियाळे अधिवेशन जाता. उपरांत मार्चांत अर्थसंकल्पी अधिवेशन जाता. अंदू जानेवारीन शियाळे अधिवेशन जातले अशें सभापती रमेश तवडकार हाणें स्पश्ट केल्ले. पूण आतां थेट अर्थसंकल्पी अधिवेशन जातले. पावसाळी अधिवेशन ऑगस्टांत सोंपिल्ले. मार्च वा एप्रिलांत लोकसभा वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा. वेंचणूक आचारसंहिता लागू जावचे पयलीं राज्याचो अर्थसंकल्प सादर जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पयशांच्या हावेसाक लागून गोंयकारांनी ड्रग्साच्या नादाक लागचे न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिलां. तशेंच पर्यटकांक क्लबांत व्हरून फटोवपाचो वेवहार केलो जाल्यार हॉटेल मार्गांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान बेरेस्तारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसके वेळार पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.
1 जानेवारी 2023 ते 21 डिसेंबर 2023 मेरेन 197 वेगवेगळ्या ड्रग्स पेडलरांक अटक केला. तशेंच तांच्या कडल्यान 204 केजी वेगवेगळो गांजो जप्त केला. गोंयच्या भुरग्यांनी ड्रग्साच्या नादाक लागचे न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. 1st of January to the 1st of January 2023 to the 21st of December 2023 या इतक्या पिरियडात जवळपास आम्ही 197 हे वेगवेगळे ड्रग पेडलर्स म्हणू नका किंवा लीडर्स त्यांचे कोण या सगळ्या लोकांक अरेस्ट केले आणि जवळपास 204 केजी डिफरंट ड्रग्स तू आता म्हणजे कोकेन, चरस, गांजा 204 केजी ड्रग्स सीज केलो. which is cost is approximately 8.38 crores of rupees as a cost estimate. 8.38 crores approximately cost estimate. आणि हो सगळो ड्रग परत तुमकां कळपाक आमी जे वेर्ना हांगासर सॉरी पुणे हांगासर जो आमचो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट आसता थंयसर एवरी 6 म्हयने किंवा एका वर्सा जी डेट ठरलेली आसता त्या डेटीक तो हे करता डिस्पोज करता. थंयसरून फाटले फावटी हांव पर्सनली ड्रग डिस्पोज करपा खातीर हांव पर्सनली थंयसर गेल्लो. तुमचे रिपोर्टर खूब जाण थंयसर आसले त्या खातीर म्हणजे डिफरंट टायप तितून वेगवेगळे हांव तितून मागीर इन डिटेलान वतना कितले गोवन धरले कितले नॉन गोवन धरले बट सगळ्यो गजाली आसा भितर. म्हणजे समेस्त गोंयच्या भुरग्यांक आव्हान करता ह्या ड्रग्सांच्या विशयाच्या कोणीच कोणाच्या भानगडीक पडचो न्ही म्हणटा तसो. आणि कोणी जरी सांगलें जाल्यार आमी खुबशे फावटी आमचे गोवन भुरगे बी ह्या नाका जाल्ल्या लोकांच्या नादाक लागून खूब अडकतात. त्याची हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता म्हणजे पयशाच्या हावेसाच्या पोटी कोणी असल्याच बिझनसाच्या नादाक लागचे न्ही. नॉन गोवन कोण आसा ताका टायम टू टायम आमचे एंटी नार्कोटिक्स आनी पुलीस हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लक्ष दवरून आसा आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां ट्रॅक करून तांकां अरेस्टूय करत आसा. खंयसरूच ड्रग्स आमी टॉलरेट करचे ना. आमकां टुरिजमाच्या बाबतीत आमी म्हणटा की असले टुरिजम आमकां नाका म्हणून आमकां बऱ्या टुरिस्टांक आमी म्हणटा सदांच आमी वेलकम करता. जे ड्रग्स जे बाकीचे सगळे एरिया गोंयचे नांव पार करपी कितले टुरिस्ट आसा पळय असले टुरिस्ट आमकां केन्नाच नाका. ताच्या खातीर सातत्यान आनी पुलीस फोर्स आनी बाकी सगळे टुरिजम डिपार्टमेंटात खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम डिपार्टमेंट लक्ष दवरून आसा. शिंदळकी वेवसाय वा डान्स बार हांच्या नांवान पर्यटकांक लुटलो जाल्यार 6 म्हयन्यां खातीर हॉटेलाच्या लायसना सयत हेर सगळीं लायसनां सीज करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची शिटकावणी. प्रॉस्टिट्युशनच्या केसीच्या बाबतीतूय आमचे पुलीस डिपार्टमेंट अरेस्ट करीत आसा आणि आमी त्या खातीर सांगला की खंयच्याच बाबतीत ना ड्रग्स ना प्रॉस्टिट्युशन टॉलरेट करचे ना आमचे पुलीस डिपार्टमेंट. आणि अशा पद्दतीची डान्स बार किंवा प्रॉस्टिट्युशन चलोवपी जर आमकां मेळत जाल्यार सीज करतले आनी एकदां बंद जायत जाल्यार तेची परत 6 म्हयने ओपन जावची ना. परत सांगता हांव म्हणजे खंयच्याय टुरिस्टाक म्हणून जर एखाद्या डान्स बार जर ताका लुटलो म्हणून आमकां कळत जाल्यार पर्टिक्युलरली ताची सगळी लायसनां जी आसा पळय ती सीज करतले. आणि आमकां ऑलरेडी डिपार्टमेंटा कडेन एक्सायज लायसन आसतलें बाकी टुरिजमचे परमिशन आसतलें सगळीं लायसनां बंद करतले. ताका आपलो धंदो 6 म्हयन्याक बंद करून दवरचो पडटलो. त्या खातीर जे आपली रेस्टॉरंट बार्स हे कितें जे चलयता तांच्यांनी हे जे कोण थंयसर भोंवतात पळय न्ही एजंट बिजंट कोण थंयसर जे भोंवता टुरिस्टांक हाडून दिवपाचो जो प्रकार करतात चुकून सुद्दां जरी आमकां कळ्ळें अमक्या रेस्टॉरंटान जाता आनी टुरिस्टांक व्हेल्लो सुद्दां म्हणून टुरिस्टान जर कंप्लेन दिली जाल्यार त्या भेटा सोदपाचो सोडून दी कोणी व्हेल्लो ताका ताजें रेस्टॉरंट बंद जातलें ह्या बाबतीत. कारण तेणी त्या रेस्टॉरंटान जर पर्टिक्युलर ताका येला आसत जाल्यार तो तेज्या बरोबर आसता खंयच धंदे आमकां जे आमचे कडेन कंप्लेन आयला ते ताका सीज करतात ताजेर कंप्लेन जाता कोण चलयता तेजेर केस ऑलरेडी फायल जाली आनी केस रजिस्टर्ड जाली. ड्रग्सा वांगडा आयज आमकां खंयसर आतां शेवटी कोण चलयतालो हाजेर केसीसूय रजिस्टर्ड जाल्या. ड्रग्सा वांगडा इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेट आनी सेक्शनचे केसीस गोंयांत वाडत चल्ले. जेका ह्युमन ट्राफिकिंग जे म्हणटा पळय न्हू ते आमचे पुलीस डिपार्टमेंट मॉनिटर करतात आनी तांकां ट्रॅक करून तांकां अरेस्ट करपाचो प्रयत्न प्रत्येक फावटी करता. हाज्या फुडें आमी ते टॉलरेट करचे ना.
कारण तेजे ज्यो केसीस आसा पळय जवळपास 20 ते 22 लोकांनी वेगवेगळ्या लोकांनी केसीस फायल केल्या प्रोसिजराचेर केल्या क्वॉलिफिकेशन आमचे इवन जो डिपार्टमेंटान केल्या भायल्यांनी केल्या 22 कंप्लेनी तेजे केसीस जे हायकोर्टान मॅटर चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्र्याच्या शिटकावणे उपरांत कालांगुटी चलपी बेकायदेशीर नायट क्लबांचेर बेरेस्तारा मध्यानराती मामलेदार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी पुलिसांनी धाड घातली. ह्या कारवायेंत मामलेदार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वट्ट 11 नायट क्लब सील केले. कालांगूट वाठारांत चलपी बेकायदेशीर नायट क्लब सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो ते प्रमाण अधिकाऱ्यांनी कारवाय केली. सध्या गोंयांत दर्यादेग वाठारांनी बेकायदेशीर घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. भायल्या पर्यटकांक क्लबांनी व्हरून लुटतात हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर बेकायदेशीर क्लबांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी बिरेस्तारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान दिल्ली. हे उपरांत बिरेस्तारा मध्यानराती प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मामलेदार तशेंच पुलीस एक्शन मोडात. पर्यटकांक क्लबांनी व्हरून लुटपाचे प्रकार 13 क्लबांनी चलताले. तातूंतले वट्ट 11 नायट क्लब पुलिसांनी सील केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पुलिसांनी ही कारवाय केली. काल बिरेस्तारा रातचे 10 वरांचेर जॉयंट मामलेदार तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी त्याच बरोबर कलंगूट पुलीस अधिकाऱ्यां बरोबर काल कलंगूट वाठारांत बेकायदेशीर रितीन वावुरताले 11 नायट क्लबाचेर काल सील मारली. ह्या 11 सील करपी नायट क्लब्स म्हणजेच नॉर्म्स पब, ज्युपिटर, महफिल, डेव्हिल्स क्लब, 3 किंग्स, 39 स्टेप्स, पॉश नॉश, ब्लॅक हार्ट, ट्रॉपिकल 24/7, कोडा, प्लांटेशन लीफ ह्या सारख्यो कलंगूट वाठारांत बेकायदेशीर वावुरपी नायट क्लब हांचेर काल सील केली. सुवेवस्था दवरपाची आनी नेम पाळपाची सरकाराची वचनबद्धताय उक्तायल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यान दिल्ले खर शिटकावणेक जाप दितना ही चाल सुरू जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा पडतलो. बेरेस्तारा आलेक्सान सनबर्न म्युझिक मध्यान रात्री 12 मेरेन चालू आसतली अशें सांगिल्लें, पूण बेरेस्तारा तिनसाणेर आलेक्सान आपली उतरां सारकी पडतली. पर्यटन खात्याच्या परवानगीचेर ही सनबर्न म्युझिक चलतली अशें आलेक्स सिक्वेरान स्पश्ट केलें. As far as we are concerned, Department of Environment, till this minute, no permission has been granted by us to sunburn. The Environment Protection Act permits the state government to give a relaxation up to midnight on 15 days in the year. Takes 15 days in the year, and vis-a-vis the month of December, from 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th and 31st. Functions can be held till 12 p.m. in the night. Why am I wanting to clarify? Because the impression is being created that this permission has been given specifically to sunburn. I am again repeating, till this minute, no permission has been given by the Environment Department. Which permission they are required to take? I do not know. I only know regarding Environment Department, we have given no permission till this minute. Next point is any function that is held during the dates I had mentioned earlier, 24th December to 31st December. The functions can go on till midnight. Is it function or only sound, music? Function can go after that also. Well, we are talking about sound. We are talking about sound. So I don't know if you still require a clarification. If you want a clarification, I'll clarify. Sound till 12 o'clock. So now even 7:30, government is going till 10 o'clock. So No, I'm coming to it. Our permission is secondary to the permission being granted by Tourism Department. So if the Tourism Department grants a permission till 8 p.m., we abide by it.
If they give permission till 10 p.m., we will stand by it. Whatever their permission states, we will abide by that permission. So it depends on tourism department. Because they are the licensing authority. Now, High Court has ordered some committee to look into this matter. So the committee has been formed yesterday by the Chief So Secretary. the committee will give permission. Committee doesn't give permission. I think there's something amiss, whatever you are saying. The High Court has directed the committee to monitor. High Court has not given powers to given powers of the government to that committee. Any other question? परमिशन मागितली जाल्यार तुम्ही कितें Yeah. they ask permission after 10. We can't contradict the tourism department permission. Tourism department permission is the main permission. कालांगुटे बेरेस्तारा राती बेकायदेशीर 11 नायट क्लबांचेर पुलिसांनी धाड घालून सील केल्ल्या बद्दल कालांगुटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें खोस परगटायली. असल्या हळशीक आनी बेकायदेशीर गजालींचेर आळबंद घालपाची सक्त गरज आसा. असले धंदे आमच्या कालांगुटेंत आमकां नाकाच म्हणून सरपंच जोसेफ सिक्वेरा उलयलो. आमी येयल्या न्हू इन सप्टेंबर ऑगस्टानसान आमी बोबो मात्तूच आसा हे बंद करचें म्हणून आमकां खंयचोच डिपार्टमेंट हेल्प करिनासले. न्हय तो कलेक्टर, न्हय तो पुलीस, न्हय तो BDO और न्हय तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत कोणूच हेल्प करिनासले. सो जें कितें आयज जालां न्हू तें आमी खोस आसा. कित्याक पळय हेजेर तूं पळयतलो जाल्यार हायकोर्टाचे ऑर्डरीचेर पंचायताक खंयसरूच ब्लेम करूंक ना कोणें. कित्याक आमी आमचें काम केलेलें आनी लोकांक आमी सांगलेलें आसा. आमी आमच्या प्रोविजनान डान्स बार म्हणटा तेन्ना, डिस्को म्हणटा तेन्ना आमी परमिशनाक केन्नाच दिवंक ना कोणाक. की गो इफ द वन हॅज अ पोल्युशन सर्टिफिकेट, सील द प्रमायसीस. लायकवायज इट हॅज हॅपन्ड इन शेक, कालांगूट बीच शेक. तशेंच जाल्लें आसा. हेका लागून कोणेय नासलो. हे कितें करताले, जे टाउट्स म्हणून आहा तेंचे ते भायर दवरताले, लोकांक फोर्सान भितर हाडटाले, पयशे करताले, कार्ड मार म्हणटाले, ते गेस्टांक मारताले आनी ते ताका धांवडायताले. आयज आमकां इतली खोस भोगतली की हे टाउट्स म्हणटा ते ना म्हणून. कालांगुटान टाउट्स आसचे ना. आनी आमी आतां आनी एक रेजोल्युशन घेतलेलें लास्ट मिटिंगेन की हे टाउट्स आहा तांकां आमी घेराव करतले म्हणून ते पंचायतूय विथ आवर ओन व्हेकल, विथ आवर ओन पीपल. तांकां कोण ट्युरिस्टाक स्वता येता न्हू वाटेक तांकां उखलपाचें. ओनर आतां ज्युपिटराचो तो कालांगूट प्लॅन करतालो. PDA कालांगूट प्लॅन करतालो आनी कालांगूट आख्खी पाड घातलेली आहा हेड्यान प्लॅनिंग करून विथ द अर्लियर PDA एप्रुवल. तो ही वॉज अ चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी. आयज तोच ही असली कल्लस्थानां करता. दूख दिसता सांगपाक. आयज कुंगटकारांनो जागे जायात. असले धंदे आमचे न्हू. आमी केन्नाच करूंक ना हे धंदे आनी असले करूंक दिनाका. सांखळे देसाय नगरांत सुरू आशिल्ल्या भुंयगत वीज केबल्स घालपाच्या कामा खातीर जमनींतल्यान ड्रिलींग करतना उदकाची मेन पायपलायन फुटली. ताका लागून शुक्रारा सकाळसानूच देसाय नगर वाठारांत उदकाची पुरवण बंद जाली. सद्या वाठारांत भुंयगत लायटीच्या केबल्स घालपाची थंय गरज ना. सरकार हाचेर बेश्टोच पयसो खर्च करता. ह्या कामा खातीर लोकांक मात उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा अशी नाराजी थळाव्यांनी उक्तायली. ही जे मशिनां जी पायपलायन जी तोडल्या, ही पायपलायन तोडल्या तितून हे आमकां परत अशेंच त्रास जातले. आतां सकाळच्यान आमकां उदक ना आनी एकदां अशेंच तेंचे पायप फुटोन अशेंच हें जाल्लें. म्हणजे ही पायपलायन घालता ती ही परत हे पायपलायनीन भितर केबल आनी 2-3 केबल आसा. हे केबल आसा काय ना ताका लागून हे परत हे जो प्रॉब्लेम जो आसा हो आमचो कायमचो हांगासर देसाय नगरान उरतलो. हे इतकें काल तेंच्यांनी हे पायप तेंच्यांनी ओडटा आसतना हे पायप तेंच्यांनी हांगासर हे फोडलां. कितके फावटी जाले आतां पर्यंत? हे आतां तेंची आतां कालच्यान ही आनी एकदां अशेंच पायप हे जाले. ही दुसरी फावटीची हांगासर आतां हे प्रकार चालूच आहा. हे प्रकार चालूच आसा. आयज परत एकदां तुमचे फुडें हांव ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान येता. हांव हांगासलो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन. हांगासर अंडरग्रावंड पावर केबल ली करपाचें काम खूब दीस जाले सुरू जाल्लें आहा. जवळ म्हयनो 1.5 म्हयनो पयलीं JCB घालून खणटाले तेन्ना 3-4 वेळा पायपलायन फोडली. आनी जे दिसा पायपलायन फोडटा ते दिसा देसाय नगराक पाणी मेळना खबरली. आनी हांगासर बांय ना आनी अदर सोर्स ऑफ वॉटर ना. आनी वॉटरा शिवाय तुमकां खबर आहा की जगणें मुश्कील आसा. आतां तेंच्यांनी मशीन हाडून
इंटरनल ड्रिलिंग सुरू केल्लें आहा आनी केबल ले करपाचें काम. आयज परत एकदां पायपलायन फुटल्या आनी जवळ जवळ 100 मिटरचे स्ट्रेचाचेर ड्रिलिंग चालू तेंचे आहा आनी आतां पायपलायन खंय फुटल्या हें कळपाक मुश्कील आसा. मोट्यांनी 2 कडेन पाणी व्हांवता एट अ डिस्टन्स ऑफ 200 मिटर. आतां तें पायपलायन खंय फुटल्या ती सोदून काडपाक लागून म्हाका कसो सोबून दिसयतलो आनी नगरच्या रेजिडेंटाक परत आयज त्रासान घातलेलो आसा ह्या डिपार्टमेंटान. हांव मी सीओ कडेन चेअरपर्सना कडेन कितके वेळा विनंती केली की एक कॉर्डिनेशन कमिटी करा. त्या कमिटी अंतर्गत त्यांचं देखरेख असतो. हांगासर सुपरवायझर ना काय ना, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचो मनीस ना, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचो मनीस ना. हांगासर जे मजूर ते लेबर लोक हे खणटात तेंच्या भरोसाचेर काम चालू आसा. आनी आतां हांगासर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ती कोण ना, ती पायपलायन केन्ना रिपेर जातली हेची शाश्वती ना. तेका 1 दीस घेवं शकता, ते 2 दीस घेवं शकता. म्हाजी सरकारा कडेन कळकळीची विनंती आसा, अनाटाई बेश्टो पयसो तुमी खर्च करनाका अंडरग्रावंड केबल करपाक. अंडरग्रावंड केबल आमकां हांगासर गरज ना. हांगासर जंगल एरिया न्हू, हांगासर आमकां अंडरग्रावंड केबलची गरज ना. तुमी कोट्यांनी रुपया खर्च करता. हे आतां आयज पावर केबल घालता, अंडरग्रावंड ड्रिलिंग करून घालता. फाल्यां जेन्ना हे अंडरग्रावंड केबल घालून जातलो तेन्ना मागीर पायपलायन जेन्ना फुटतली, पायपलायन डिगींग करता तेन्ना ते केबल पंक्चर करतले. मागीर तेन्ना आमकां 2-3 दीस लायट आसची ना. कित्याक तुमी हे अशें कारस्थाना करता? कितें काम करता तें शिस्तीन काम करा, नाजाल्यार काम करूं नाका. सरकारी पैसो लोकांच्या तिजोरी, लोकांचो पैसो, सरकारचो पैसो, लोकांचो पैसो असो तुमी वायफळ घालूं नाका, बेश्टो करनाका, खर्च करनाका. काम करतले जाल्यार शिस्तीन करा, नाजाल्यार काम स्टॉप करा. आमकां ओवरहेड लायन्स आहा ती पुरो आसा. हांगासर आमकां ओवरहेड लायन आसली म्हाका प्रॉब्लेम जायना. तेजो देखरेख ओवरहेड लायनीची सारकी करा तुमी. सरकाराक परत एकदां कळकळीची विनंती, हात जोडून विनंती करता की देसाय नगरच्या लोकांचे पेशन्साचो तुमी अंत पळोवं नाका, नाजाल्यार आमकां मोठें आंदोलन करचें पडटलें. हे आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.